काँग्रेसीन पर्यटन मंत्र्याचेर जो आरोप केल्लो ताका पर्यटन मंत्र्यान जी जाप दिल्या तातूंत कांयच पुरावो ना आनी पर्यटन मंत्र्यान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचेर जो वैयक्तीक आरोप केला की चोडणकारा कडेन 1 कोटीचो बंगलो आसा हो आरोप चुकीचो आसा म्हण काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजेकार उलयला। RDX गोवा खातीर अस्नोडच्यान गौतम शिरोडकार। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन फाटल्या कांय दिसांनी गोंयचो ट्युरिजम मिनिस्टर बाबू आजगांवकर थोडे ऑफिसर आनी तेच्या बरोबर तेची फॅमिली गेल्या अशें एलिगेशन केल्ले आनी आमी मागलेले की तेणी सबंद जो खर्चाचो हिशोबाचो जो ब्लॅक एंड व्हायट आसा ते लोकां मुखार दवरचे। ते आमकां दुबाव आसलो की हेणी आपणाच्या त्या डेलिगेशना बरोबर फॅमिली मेंबरांक व्हेल्या आनी काल तेणी हेचेर उत्तर दिता आसतना क्लियर अशें उत्तर दिनासतना कसलेच प्रूफ दिनासतना एक ओरली जे मिडियाच्या फुड्यान जे उत्तर दिलां आनी तितून सारकें उत्तर दिवच्या पेक्षा तेणी आमचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हेचेर एलिगेशन केलां की गिरीश चोडणकरान 1 कोटीचो बंगलो घेतला म्हूण आनी सरासर खोटी बातमी जावन आसा। एक फट जावन आसा। गिरीश चोडणकरा कडेन जर बंगलो आसा 1 कोटीचो जावं तेचे बायलेच्या नांवार जावं गिरीशाच्या नांवार जावं तेच्या फॅमिलीच्या नांवार जाल्यार गिरीश चोडणकर हो बंगलो बाबू आजगांवकाराक जावं तेचे फॅमिलीक तेच्या नांवान गिफ्ट डीड करपाक तयार आसा। आमी एकूच सांगूंक सोदता गिरीश चोडणकर हो नितळ मनाचो एक इमानदार एक सादो एक गरिबीनसून वयर सरलेलो एक शिक्षक जावन आसा। जर बाबू आजगांवकाराक दिसता की हो बंगलो जाल्यार तेणी तो पोवचो खुशाल येवन आनी बंगलो म्हणटा जाल्यार तो बंगलो जर आसत जाल्यार बाबू आजगांवकाराक हो बंगलो गिरीश चोडणकर गिफ्ट करपाक तयार आसा। जाहीर करचे पेपर दाखोवचो जेणेर ज्या पेपराचेर खर्च तेचे फॅमिली मेंबरान जो खर्च केला खंयच्या रुमान रावले रूम नंबर हॉटेलाचे जे बील आसा ते लोकां मुखार दिवचे। आमकां अजुनूय दुबाव आहा की हेणी रावपाचे जेवपाचो हो खर्च आपणाचे फॅमिली मेंबराचो बाबू आजगांवकारान हो सरकारी खर्चान केल्लो आसा आनी आमी हे वैयक्तीक जो आयज गिरीश चोडणकराचेर आरोप केला तेचो आमी निशेध करता। बाबू आजगांवकारान फ्रस्ट्रेट जावचो न्हू। बाबू आजगांवकारान एक गोंयचो मंत्री म्हणून गोंयच्या मुखार एक उक्त्या मनान लोकां मुखार येवचो। फकत आपूण दलीत म्हणून आपणाचेर एटॅक करता। दलीत म्हूण तूं कितलो वेळ दलीत म्हूण सांगतलो। तूं दलीत जाल्यार गिरीश चोडणकर सुद्दां बहुजन समाजाचो एक भुरगो आसा। कांय फट सांगून दिशाभूल करपाचो प्रयत्न बाबू आजगांवकारान करचो न्ही।